प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव बरो दिसतो तुमकां समजतांक आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जालो लूकाचो वांजेल 20 अध्याय 1 ते 4 वाक्यां. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 4. देवळाच्या दमपेटेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारून जिजून पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे 2 पैसे दमपेटेंत घालतना ताणें देखले. तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ही दुर्बळे विधवीन हेरां प्रास सगळां प्रास चड दान दिलें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपल्या ग्रेस्त गायन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळ गायन म्हणजे आपलें तान बुकेचेंच दिलें. आज हें देवाचें उतर आमकां परत उगडास काडटा चड जावन दान धर्मा विशयी. जेजू आमकां हर एक संगती आमच्या जिवितांत घडच्यो तो पळयता. आमी कितें करता ताका पळयता. मस्तपटी आमी सांगता दान धर्म केल्लें दुसऱ्यांनी पुरा सांगून दाखोवचें पुरा. हांवें तें केलें, हांवें हें केलें, हांवें थंय तितलें दिलें, हांगा इतलें दिलें. हाका तुजो प्रतिफळ देव बिलकूल दिना. तुजो प्रतिफळ तुका येदोळ तूं मेळोवन जाला म्हणटा. देखून आमी समजून काणी घे, दान धर्म दिता आसतना जेजूचें उतर सांगता, देवाचें उतर, तुज्या देव्या हातान दिल्ल्या उजव्या त्या कळन जावं दी म्हणून. आनी तूं कोंब वचय नाका आनी तूं व्हडली पब्लिसिटी ताची करनाका म्हणून. थोड्यांक आमी फिरगजन आमी पळयता, तांणी दिल्लें दान इल्लेशें जाल्यार तें नांव उलो करना जाल्यार भयंकर रागत येता तांकां. थोडी संगती ताका तसो प्रतिफळ तांकां मेळोवन जाला म्हणटा. देखून देवाचें उतारच आमकां आमी पळोवंक गेल्यार ह्या विधवेन पळया, तिच्या जिवितांत कितेंच नासलें आनी आसलें सगळें. म्हाका दिसता 2 नाणी, तांब्याची 2 नाणी, तिंत अन्न देवाचे धर्मपेटेन तिणें घालें आनी तिचें दान देवाक मेसवलें. देखून आज आमी समजून घेवचें देवाचें उतर दशमांश आमी संपूर्ण देवाच्या भंडारा हाडिचें म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. मालकी ग्रंथांत आमी वाचल्यार 3ऱ्या अध्यायांत 6व्या वाक्यांत हांव तरीसपर देव म्हणटा, हांव बदलना. देखून ज्याका म्हज्या भुरग्यान तुमचे येदोळ नाच जावंक ना. म्हज्या पुर्वजाच्या काळांत हांव तुमी म्हज्या कायद्या तावन पयस सरल्यात आनी तुमी तें पाळूंक नात. म्हजे सीं परते आनी हांव तुमचे सर्जें परततलो म्हणटा धाडपणाचो सर्वेसर. तुमी विचारतात आमी कशें परतवचें. मनशान देवाक फसोवंक जाता की कितें, तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका कशें फसोवंक सोदता. तुमच्या दशमांशांनी दानांनी तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. देखून तुमचेर शिराप पडला, कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदतात. म्हज्या मंदिरांत कनासचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडारा काडा. हे परी आतां म्हजी परिक्षा करा म्हणटा दळपणाचो सर्वेस्पर. हांव तुमच्या पासत मळबाची दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतो की ना म्हूण पळया. मागीर मस्त आशिर्वाद आसात. सर्वेस्पर कत्त कडेन हें उतर आमकां आयकूंक मेळटा, ह्या वाचूंक मेळटा. म्हजी परिक्षा करा म्हणून. दान धर्म केल्ल्या वरवीं देवाची परिक्षा करियेत काय. देखून दान धर्म केल्ल्या वरवीं देवाक आमी रीण दिल्ले बरी म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. रीण दिवचें. कशें रीण दिवचें. दुर्बळ्यांक आमकां मस्त मेळटात. दुर्बळी पिडेस्त मस्त मेळटात. कस्तणवरांत आसले मस्त मेळटात. तांकां कांय इल्लेशें आमची ससाय दिल्यार, कांय इल्लें आमकां हात दिल्यार आमी थोड्यांक काय उतरांनी मात सांगचें, आमी मागता ओके सगळें बरें जातलें मागता म्हणून. मागल्यार मात्र पुरोगी कार्यान कितें ना. भावार्थ तुज्यो करण्यो नातल्या शिवाय भावार्थी वार्थ म्हणटा. भावार्थ आमकां मस्त आसूंक पुरो, पूण आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो ना जाल्यार, बऱ्यो करण्यो म्हळ्यार दुर्बळ धाकट्यांक आमी तांच्या गरजांनी आमी पावना जाल्यार, एक शिकप शिकच्या भुरग्यांक कांय आदार आमकां दिवंक जाता जाल्यारय आमी दिना जाल्यार, ह्या पिडेस्तांक खंयच्याय रितीचे कुमो करूंक आमकां जायना जाल्यार, ह्या भुकेल्ल्यांक इल्लेशें खाण दिवंक आमकां जायना जाल्यार आमी व्हडलो भावार्थ भासान कितें फायदो. तातूंत कितें आमकां बरेंपण मेळत म्हूण चिंतात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून भावार्थ म्हळ्यार करण्यो आमच्यो बऱ्यो करण्या वरवीं आमचो भावार्थ पारकी येता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून भावार्थ आसा म्हूण आमी सांगूं जाल्यार, जर बऱ्यो करण्यो म्हजे ते आनी तुजे तें ना जाल्यार म्हजो आनी तुजो भावार्थ व्यर्थ न्ही गे. कार्य लोकांनी पळोवच्या त्या दोळ्याच्या देखीक मात्र न्ही गे तो. भावार्थ म्हळ्यार आमी हेरांक करचें बरेंपण, तातूंत आमचो भावार्थ आटापण आसा. दुर्बळ्यांक कुमक करचें, तातूंत आमचो भावार्थ आटापण आसा.
जिवितांत सगळें बरेंपण करूंक वयचें तातूंत आमचो भावार्थ आज आटापण आसा. म्हज्या सेज समोरा, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या फिरकेचेर, म्हज्या वाड्यांत कोण कोणी गरजेवंत आसा जाल्यार एकलो गरजेवंत आसूं नजो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. तुमच्या सेजा मरा कित्याक एकलो तरी गरजेवंत आसा जाल्यार तुवें तुजी ड्युटी करेक्ट करूं ना म्हणून देखून तो गरजेवंत जाला. जर आमी हरियेकल्यांनी दांत येवकांटो करेक्ट हरियेकल्यांनी आमी क्रिस्तांवांनी पाळलेले जर आमच्या क्रिस्तांवांत कोणी दुर्बळ म्हूण आसतो ना. आज आमच्या विरगेजेन कोणी दुर्बळ म्हूण आसतो ना. कोणी आज आमकां SVPचो संघ संस्था आमकां आसते ना. सगळे वय ते बरें करतात पूण आमी केल्लें जाल्यार हें पुरा आज आमकां येवपुरा गरज नातली. आमी हरियेकल्यांनी दांत एक म्हणटो करेक्ट पाळलें जाल्यार हें सगळें देवान आमकां दिल्लें परतें देणें जावन आसा. आमची क्रिस्तगाय जावंक पुरो आमचे ते आसलेले वेळ जावंक पुरो वेळ आमी हेरां खातीर दिवयेत. दांत एक म्हणटो म्हळ्यार वेळांत आयलो तुज्या क्रशेंत आयलो तुजें काम करच्या कितें तुका सांबाळ मेळटा तातूंत आयलो दांत एक म्हणटो. पूण ते दांत एक म्हणटो एकच कडेन दिवंक सांगना देव. 4 वांटे करूंक सांगता देव. देवाचें उतर आमी पळयल्यार पोरण्या चल्ल्यांत जायते विशयान तांचे विशयान कशें वांटे करीचे म्हूण सांगता. पयलें एक वांटो लेवितांक म्हळ्यार याजक म्हळ्यार आमचे फिरगज एक वांटो थंय वचचें लेवितांक म्हणटा. दुसरो एक वांटो विधवींक वचचें म्हणटा. आमच्या गांवांत विधवी आसा गरजेवंत आसा तांकां. आनी तिसरो एक वांटो अनाथांक वचचें म्हणटा. अनाथ कोण आसात पळय तांकां. आनी एक वांटो शुभर्थ प्रसार करतल्यांक एक वांटो. 4 वांटे करना. एका वेळा जर म्हाका 1 लाख सांबाळ आसा तातूंत 10,000 देवाक दिवंक आसा. तातूंत दांत एक वांटो तातूंत 4 वांटे 2,500 तुज्या फिरकेचेक वचचें 2,500 अनाथांक वचचें 2,500 विधवींक वचचें 2,500 सुवार्ता प्रगट करतल्यांक ह्या तुज्या गांवांत आसलेल्या प्रत्येक जावन भायल्या गांवचे येवन आमच्या गांवांनी वस्ती करतात परदेशी म्हूण सांगतात तांकां वचचें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून ह्यो संगती आज आमी मोतीन धरया. आयच्या दिसाचो ह्यो वंजेल आमच्या जिवितांत फुडें कितें जातलें म्हूण तातूंत आशिर्वादां पळया. तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना आनी तुमच्या दाका मळे फळ दिनासतना रावची नात म्हणटा दळबार सर्वेस्पोर. तुमच्यो स्त्रियो वांज जावची नात तुमची गोरवां वांज जावची नात. ही पुरो आशिर्वाद. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सदैव म्हणटलीं. सगळ्या राष्ट्रांत तुजें नांव प्रगट जातलें. तुमी सदैव जातले म्हणटा. कित्याक तुमी सूख संतोशो देश म्हणटा त्या दळबाराचो सर्वेस्पोर तातूंत तुमी आसात. देवा सांगत आमी जियेता. देवा सांगत आमी आसा. ते जाल्यार कितेंच आमकां गडबड जावचें ना. कितेंच आमकां उणें पडचें ना. सगळें देवान आमकां दिल्लें सगळें बऱ्या तरेन आमी करशिल्ल्यार बऱ्या तरेन तें दान धर्म केल्यार बऱ्या तरेन गरजेवंतां पावल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत कितेंच उणें आसचें ना. कितें आमी दिता तितें आमी घेता. कितें आमी हेरांक वांडटा तें आमकांय मेळटा. देखून देव बिलकूल रीणकारी जायना गे. कोणा सत्तो 1000 वांट्यांनी तुका पाटीन दिता म्हणटा सर्वेस्पोर देव. कितें तूं दिताय तातूंत 1000 वांट्यांनी तुका पाटीन दिता. तुजें बिजनस बरें जातलें. तुजी कृशी बरी जातली. तुजी भुरगींबाळां बरी जातलीं. तुजें कुटुंब बरें जातलें. सगळे आशिर्वादां आमकां ह्या जिवितांत मेळटले. देखून आज एक ल्हानशे त्या विधवीच्या काणिके वरवीं आमकां जायत्यो संगती देव आमचे कडेन उलयता. जायत्यो संगती आमच्या देव आमच्या गमनाक काडटा. ती आमच्या मतीन धरून त्या प्रमाणे जिवंक जायली कृपा आदार आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा मेळ. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.